मडगांवांत एरिक डिसिल्वान फाटल्या कांय दिसांक बैल तशेंच म्हशींक वीख घालून मारल्यात। हाच्या आड पयलीं पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली। पुलिशेन तपास केलो तेन्ना विकाच्यो बाटल्यो एरिक डिसिल्वाच्या घरांत सापडल्यात। थळावे ह्या घडणुकेत बरेच संतापल्यात म्हण माहिती मडगांव PI कपिल नाईक हांणी दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। February, we received a complaint from one Swizel Ferrao of Telavlim Navelim, second radio Telavlim Navelim, that one Eric Da Silva, resident of Navelim, fed 3 she buffaloes with poison food, due to which all 3 she buffaloes belonging to the complainant expired. So in this connection, we registered a crime under section 429 IPC and we started our investigation. Today, we received one more complaint from Sukur Fernandez of Navelim that these 2 she buffaloes had expired. And in this also the said Eric Da Silva is involved. Before this, on Monday, one Minin Ferrao today informed us that his 7 buffaloes have expired. Out of that, 3 buffaloes are she buffaloes, 1 is male and 3 are calves. So in this connection, we have also received a complaint from Minin Ferrao, and now we have arrested the Eric Da Silva in this crime. We have also taken the house search of said Eric Da Silva, and we attached some pesticides from his house, which he used to mix in the food while giving the buffaloes. We have made a letter to the veterinary officer to conduct the postmortem of the buffaloes. Our inquiry is in progress. आमकां कितें हावडी दूड जाता हावड पावल खंय तशें आमकां हावड जें जायना तर आमी पोटा उणी मनजा ती हावयताय जाल्यार तूं म्हाका इतलें आतां म्हयन्यान तर 22 गोरां मारलें 22 गोरां एके मारले 6 जाणां मुगे 2 गाय मारले आनी ते मुगे तित्याक गेले 4 मारले आनी आतां काल मारले 7 म्हशी मारले आनी आज सॉरी आज 3 जामालो आहाय ओके तूं म्हाका सामकें कितें करपाचें आम कोण आधार आहा कोण आमकां सपोर्ट करता कोण ना आमी सिरियस कोण पांय हात पांय राती न्हीद ना कांय ना आमी डायबिटीज मनीस इतले कोण हेजें एक्शन कोण घेतलो तुमी कंप्लेन करतले पुलीस स्टेशनार पुलीस कंप्लेन कोताय केला हय काल केल्लें आनी पोस्टमॉर्टम करपाचें आतां डॉक्टर येयल म्हणून म्हाका फोन मारला हय आनी तितलीं गोरां म्हणून ओगे रावपाचें ओगे चोवपाचें कितें तेका उपाय करूंक जायो। टोटल आमगे हिंगाच्यो सगळ्यो 32 मोश्यो आमगेल्या घरांतल्यो 10 मेले मोश्यो आनी गायो 10 मेले हेचो दोग जात पुलीस येयलो आहाय वेटरनरी ऑफिसर्स येयलो आहाय डॉक्टर्स येयलो आहाय आतां गव्हर्मेंट सरकारा एक रूल काडीत आहा पूण आमकां एकूय रूल आमकां फार्मरा मेळना तेंगेलो बजेट काडलो आहा ते कितू लाखांचो हजारांचो स्कीम काडलो हय तो आमकां एकूय कांय एक मेळना आतां तेंचे आहा तें देखून आमगे मान उडयता आनी आमी हावपाक कितें हे आमगे भुरग्यांक पोसपाक कित कोन आमी हे आहाय तेश कोन जाल्यार आमगे गोरवां मान उडयताय जाल्यार आमी पोसतो कित कोन आमगे भुरग्यांक लॉ गेल्यार लॉ ना तेंकां कांयच माताय तेंकां 50 रुपया फायन हुई 50 रुपयांचे ते बिलेबल तेंगे एक तो कितें करपाचें कोणा वचोन सांगपा आमगेले वर्सा 12 म्हयने गोरा बांदून तर शेता टायमा म्हणटा बांदून दवरताय डॅट इज फायन शेत बेत रोयतात आत तरी कितें रोयना कोणें रोयन कितें हाचेन आम न्हू म्हणे पूण तेणें वाड करपाचो कितें आमी आदली तेंपा कोण रोयताली वाड काडटाली ना आनी कितें करचें तेणें फेन्स तेश करून वीक घालून हाव कॅन इट बी वीक घालून मारप म्हळ्यार तूं बांद गोरवांक पहिले आधी ते जरा गोंड घाताली तेश करून तूं घराक बांद आमी फायन खादी करून हाटाय आमी जाणें मन जायत न्हू ती तेका सांगून जाणाय आमी जाणाय ती चुकताय म्हण इट इज जस्ट अ सेकंड म्हणजे तेश करून ती त्या पावताय।